आयज कितें तर तुमी आयकलां की कालूच उलयलो की 9 मिलिंदाचे जिखतले म्हणटा तो पण आयक मरे हांव सांगता मरे कालूसान कितें जालां 9 कॅन्डिडेट मिलिंदाचे जिखतले पण मिलिंदाक थंयसून मंत्रीपद आहा तें सोडूंक जाय हांव आतां देवळाच्या फुड्यान सांगता कालूसान मातसो सपोर्ट करतो आमच्याक आनी इल्लो तेचे थोडे फ्रेंड हांगा आनी 9 जिखोवपाचे 9 जिखले जाल्यार मागीर हांव सीएमाक कालूसा कडेन घेवन वता आनी हांव सोडटा काय प्रॉब्लेम ना हांव पार्टी खातीर काम करता भारतीय जनता पार्टी म्हाजी पार्टी 9 जिखोवपाक कालूसाक जर जिखतले म्हणून जाल्यार तेणी इल्लो सपोर्ट करतो तेजे कोण थोडे चमचे आहा हांगा सोडलेले म्हाका खबर आहा आनी मोविनाकूय खास आसता ती नाल्यार विचार कार्यकर्त्यांक तर तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट करून म्हाज्या 9 जिखोवपाचें सीएमा कडेन बसया म्हाका सोडचें पडल्यार सोडटा इन द इंट्रस्ट ऑफ पार्टी भारतीय जनता पार्टी बरोबर मरे बाकीचे पोजिशन ते म्हणतात की जिंकताल तुम्ही घराघरांनी फिरता हे सगळ्याचे तुमकां कितें कळना तुगे घराघरांनी तुम्ही प्रत्येक फिरता लोकांचे प्रेशरायज करता म्हणटा आणि थोडे तुमच्या पार्टीचे थिंगा म्हणजे एक कॅन्डिडेट खंय तरी तुमच्या पार्टीचो आहा हेचेर ओवरऑल तुमचें कितें म्हणणें आहा ना आमच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट खंयचा 2 नंबरान एक जो कोण नाव सांग म्हणून शेखर खडपकर म्हणून हांगा कोण आहा तांकां विचारतो आमच्या पार्टीचो खंय सांगा शेखर खडपकर आमच्या पार्टीचो रे खबर आहा तुमकां कोणा विचार मरे माझे कडेन तेंचे कडेन उलयलो ओके शेखर खडपकर ह्या पार्टीचो कोणी सांगलो तो मोविनाच्या पार्टीचो दाबोलीच्यान हां ओके मोविनाचो थंयसून दाबोलीच्यान बीजेपीचो मोविनाची सेपरेट एक पार्टी आहा ओके बरोबर न्हू? ओके तो आमच्या पार्टीचो मुरगांवांतलो ऑपोजिशनाचे सो आमच्या पार्टीन तुम्ही सांग नाका हां आमच्या पार्टीन ओके बीजेपीचो न्हू तो